Argan tuka semian Jesu, oglat tuka semian Jesu. Jesu Cristo de mogacha bobenino, Eprilaची 6 तारीख भगवंत हप्त्याचो सोमार. पयलें वाचप इजाइया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें आवास्वर 42 ओळ 1 तावन 7. पळया हो म्हजो सेवाक, हांव ताका सांबाळून धरतां. हो म्हजो विंसून काडलोलो, ताचे थंय म्हजो आत्मो संतोसता. ताचेर हांवें म्हजो आत्मो घाला. राष्ट्रांक तो नीत हाडटलो, तो बोब मारचो ना वा आपलो ताळो उबारचो ना. रस्त्यार तो आपलो ताळो आयकूंक दिवचो ना. चंचलोलो चिवो तो मोडचो ना. मिणमिणती वाट तो पालवचो ना. क्रेन्स तो नीत हाडटलो. पृथ्वीर नीत स्थापीत करीसर तो तोकचो ना वा दमचो ना. द्वीप ताचे शिकवणेचे वाट पळयत आसात. जाणें मळब रचलां आनी तें विस्तारलां. जाणें पृथ्वी आनी तातूंत उपसता तें सगळें आकारलां. जाणें पृथ्वी वयल्या मनशाक प्राण दिला आनी तिचेर चलतल्यांक आत्मो दिला. तोच सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, हांवें सर्वेस्परान तुका निती पासत आपयला. हांवें तुजो हात धरला आनी तुका आकारला. हांवें तुका पर्जेचो करार आनी राष्ट्रांचो उजवाड केला. कुरड्यांचे दोळे उगडूंक, कैद्यांक बंद कणेंतलीं सुटका दिवंक, अंधकारान बसलेल्यांक काळके कणेंतलीं भायर हाडूंक हांवें तुका नेमून दवरला. किर्तन 27 श्लोक. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तस्सो म्हजो थारोक. शुभ वार्ता जुआंव 12 1 तावन 11. पास्क परबेक 6 दीस आसतना जेजू बेतानियाक आयलो. ताणें मेल्ल्यान तो जिवान केल्लो तो लाजार थंयच जियेतलो. थंय तांणी जेजूक एक जेवण केलें. मार्ता वाडून आसली. लाजार जेजू सांगाता पंक्तीर बसलेल्या पैकी एकलो. तवळ मरयेन अर्दे लिटर भर अदीक मोलाचें आपूट जतमामसी सुगंध तेल हाडन जेजूच्या पांयांचेर वतलें आनी आपल्या केंसांनी पुसलें. घर सगळें त्या तेलाच्या परमळान भरोन गेलें. तवळू जेजूच्या शिसामदलो एकलो इस्कारियोतो जुदास, उपरांत ताका विक्रीत करचार आसलो तो, म्हणालो, हें परमळीक तेल 300 देनारांक विकून मेळ्ळलो दुडू दुर्बळ्यांक कित्याक दिवंक नजो आसलो. तो सोर देखून ताणें अशें म्हळें शिवाय ताका दुर्बळ्यांचो हुस्को आसलेलो म्हणून न्ही. आपणा स्वाधीन आसलेल्या दुडवाच्या चिरयेंत गल्लें सोर्न काडची संवय ताका आसली. पूण जेजू म्हणालो, तिका तिच्या इतल्याक सोडा. म्हज्या निकेपाच्या दिसाक म्हूण तें ती दवरून घेवून दी. दुर्बळीं तुमचे सवें सदां आसतलीं, पूण हांव तुमचें सवें सदांच आसचो ना. जेजू थंय आसा म्हूण जायत्या जुदेवांक कळीत जालें. देखून ते ताचेर मात्र न्ही, ताणें मेल्ल्यान तो जिवन केल्ल्या लाजाराचेरय दिश्ट घालचे खातीर थंयच आयले. प्रधान याजकांनी लाजाराकी जिवेशी मारलो. प्रधान याजकांनी लाजाराकी जिवेशी मारचो निर्धार केलो. कित्याक ताका लागून जुदेवा मदले जायते जण ताका सांडून जेजूक सतमानताले. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या बोवा भयणीनो, आयची ही 2 गडितां आमी पळयता. एक इजाइया प्रवाद्याचें आनी एक जुआंवच्या वांजेलांतलें. इजाइया प्रवादी हो म्हजो सेवाक, विंसून काडलोलो सेवाक, आनी तो कोण म्हणल्या विशयांत बारी सविस्तार रितीन विवरण दिता. आनी आमी पळयता हो सेवाक जावंक पावता आमचो सोमी जेजू क्रिस्त. आनी इजाइया प्रवादी आपणाच्या प्रवादपणांत जेजू विशयान साबार फावटी उल्लेख करता. आनी तो सांगतलो हो सेवाक नीत हाडटलो आनी तो तोकचो ना, तो दमचो ना, आनी तो सगळें आशिर्वादाक पाटी हाडटलो.
पळया इजाईयाची 60 आवास्वर, लुकासो 4 आवास्वर 18 वोळ सांगचें तेन्स मिसांव ह्या सेवकाचें जावंक पावता. कसलें तें मिसांव? हांवें तुका पोरजेचो करार आनी राष्ट्रांचो उजवाड केला. पोरजेचो करार, देवान मनुश्या सांगात एक करार केल्लो आनी ताणें तो करार कोणा कडेन केल्लो? पयले आदाव आनी येवू ह्या संवसारान पातकी जाता आसतना ताणें एक करार केलो आनी सांगलें, हांव ह्या संवसारांत हें पातक काडून उडोवशाक हांव हेका अवंकारसली गर्भे जातली आनी ती प्रसूत जातली. केदळा स्त्रिये वयर शिराप घालता पळया तवळ तो सांगता, आनी तुजी संतत ताची संतत चेंसतली. उत्पत्ती ग्रंथ 3 आवास्वर 15 वोळू आनी तेन्स इजाईया 7 आवास्वरांत 21 वळान सांगता, कुरड्यांचे दोळे उगडूंक. ताजें मिसांव कितें? कुरड्यांचे दोळे उगडूंक, कैद्यां बंद कणेंतली सुटका दिवंक, अंधकारान बसलेल्यांक काळख्या खणींतली भायर हाडूंक हांवें तुका नेमून दवरला. आय हॅव अपॉयंटेड यू. हांवें तुका नेमला. आनी बरवसो सांडलेल्या परजेक देव इजाईया प्रवाद्या मुखार तो बरवसो दिते आसा. तो बोब मारचो ना, तो आपलो ताळो उबारचो ना, तो रस्त्यार आपलो ताळो आयकूंक दिवचो ना, चेंसतलो चिवो तो मोडचो ना, मिणमिणटी वाद तो पालवचो ना, खरेंच तो नीत आडटलो. तुमी पळया हें जेजूच्या जिवितांत ताणें बोब मारूं ना, ताणें कितेंच आकलास ते ह्या म्हाका क्रुसाची वाट नाका म्हूण सांगोवंक ना. भगार ताणें आपणाकच समर्पून दिलो आनी हो सेवाक आपणाकच समर्पून दिवचो. कोणा खातीर? ह्या संवसाराच्या उदरगते खातीर आनी आमच्या बरेपणा खातीर आनी आमकां हातूंत सुटका दिवच्या खातीर. तर पळया म्हजो सेवाक तो विंसून काडलोलो. तो विंसून काडलोलो सेवाक आज आमी वांजेलांत आयकता हांव तो बेतानियाक आयलो आनी थंय बेतानियांत जेजूक बेतानियांत जेजूची मोगाचें कुटुंब जावन आसलें. मोरी मार्ता आनी लाजार ती जियेतालीं. थंय मार्ता वाडून आसली, लाजार जेजू सांगता पंक्तेर बसलेल्या पैकी एकलो. तवळ मोरयेन कितें केलें आमकां कळीत आसा. पयल्या 11व्या आवास्वरान लाजाराक जीव दिता जुवांवच्या आनी 12व्या आवास्वरान तें घडीत घडटा. कितें घडीत घडटा? मोरी अर्दे लिटर अदीक मोलाचें आपूट जटमांसी सुगंध तेल हाडना जेजूच्या पांयांचेर वत्ता आनी आपल्या केंसांनी पुसता आनी घर त्या तेलाच्या परमळान भरोवन वेता. म्हाका शभाव भयणीनो, मोरयेचो मोग पळया. आनी ती असलें एक कार्य करतना इस्कारिय जुदास आसता, ताज्या हातांत पयशांची चिरी आसता. तो सांगता इतलें तेल, मोलाचें तेल कित्याक पाड करचें? हे पयशे दुबळ्यान दिवयेत न्हय गी. ताका दुबळ्यांचो मोग आसलो म्हूण न्हय म्हूण सांगता बायबल. ताका पयशे काडची संवय आसली आनी अशें चिरयेन घाल्ल्यान तो सुवर्ण काडटलो. आनी तवळ जेजू म्हणूंक लागलो, तिका तिच्या तितल्याक सोडा, तिका तुमी डिस्टर्ब करूंक वचनाकात. दुर्बळी तुमचे सगळे सदां आसतलीं, ती म्हज्या निकेपाक तयार करता. जेजू थंय एक देवाचें योजन पळयता आनी तो ताकाच तयार करता. देवान दिल्लें मिसांव स्विकार करूंक, कित्याक देवान ताका ह्याच मिसांवा खातीर, परजे सुटका दिवच्या मिसांवा खातीर विंसल्लो. जेजू थंय आसा म्हूण जायत्या जुदेवांक कळीत जाता आनी सबार जुदेव ताका मेळोवंक येतात. लाजाराकी ते पळोवंक येतात आनी अशें सबार जाण पाती येता आसतना थोडे जुदेव कुतंत्रपण करतात आनी चिंतात कशें जेजूक लगड काडचो गी म्हणून. तुमी पळया ह्या जुवांच्या 11व्या आवास्वरांत हांव न्हू मुखलीसर घडिता जेजू आपणाच्या कुर्साच्या वाटेक पयण करता आनी त्या खातीर आमी निमाण्या शुक्रारा जुवांच्या वांजेलांत हांव पाशांव वाचता आनी जेजू हें सक्कड फोड करूंक आपणाक तो घट करून खाण घेता. भावार्थ ताजो, ताच्या मागण्या जिवीत, बापा सांगता ताजो संबंद आनी तो ताजी अस्कत काय ती ताका डॉमिनेट करनातल्या बरी देवाच्या कृपेन बरोवन तो जियेता. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, भगवंत हप्त्यांत आमी पांय तेंकला. ह्या दिसांनी आमकां एक उस्वास बांदचें तसलें वातावरण आमच्या भोंवतणी आसा.
जावं पुरो आमी घरा भितर आसा, भायर वचोंक ना, कर्फ्यू आसा, अशें सकट घडतें आसतना आमी चिंतूंक पुरो. पूण मोगाच्या भाव भयणीनो, ताच्या पाशावांत आमकां एक वांटो मेळ्ळा आनी आमी सोम्या सांगाता, आमी मागया, मागणें जिवीत आमचें बळोवन करया. कुटुंबा मागणें देवाचें उतर वाचचें, कित्याक देवाक कळीत आसा कितें कितें बरें न्हय तें देवाक कळीत आसा. तर आमी देवा थंय एक जावया, देवाच्या मोगान जियेवया. खरेंच ताणें सांगलेलें प्रावादानपण पयल्या वाचपांत तें आमकांय तो आमचे दोळे उगडतलो, अंतरांतलो सोडयतलो आनी आमकां कैद्यांक म्हणजे भितर आसलेल्यांक तो बंद कण्यांतली भायर हाडटलो. तर आमी सुमे लागीं मागया, आमचेर ताजी दया देंवन येवं दी. आमचे वयर आयलो हो अंकर, कोरोना व्हायरसाचो अंकर सगळ्या आमच्या गांवां, राष्ट्रा, देशा विदेशांत सगळ्या संवसारांत सोडण्याच्या खातीर आमी मागया. सर्वेस्परा बापा, तुका अर्गां होगळापानी वाकाणी आमी दिता. तूं आमचो मोग करताय त्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. जे कितें आमचें तें उण आसा, उणेंपण आसा तें तूं जाणा आसाय. आमी सर्व अस्कत सोम्या, आमची पातकां बोगशी, तुज्या अमोलीक रक्तान आमकां तूं नितळ कर आनी आमकां तुज्या पवित्रत्म्यान बळवंत कर. तुजे सरशी आमी जियोंक, तुजे सांगात आमी रावोंक आमकां कृपा दी. आनी अशें संवसारार आयिल्ल्या मारेकार कर्गाचेर जैतेवन जावन आमी आमच्या क्रिस्ती बाबार्थान तुका साक्ष जावन जियोंक जाय जाल्लें देणें बेसांव कृपा पेकोवन तूं आमकां फावो कर. सर्पद्वेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं.